ईडीचे समन्स येत आसा कदाचित अरेस्टूय जावपाक शकता. आमी त्या दिसा एक तीन दिसा पयलीं परते जेन्ना समन्स काडले ईडी समन्स तांकां काडत आसा. लास्ट टायम समन्स काडिल्ले तेन्ना आमी एक क्लियर गोश्ट सांगिल्ली की दीस इज नथींग बट एन एक्ट टू अरेस्ट हिम इलिगली. आनी ते करच्या पयलीं आमी तांकां पयलें एक लेटर दिलें. फर्स्ट समन्स जेन्ना डिसेंबरान आयिल्ले तेन्नाय एक पार्टी तर्फे लेटर गेल्ले. ताजे मागीरय तांकां एक लेटर गेल्ले आनी तांकां आमी विचारिल्लें की वॉट आर यू कॉलिंग हिम फॉर. What are you calling him for? Whether are you calling him as a witness, whether are you calling him as an accused, whether you are calling him as a party president or whether you are calling him as a chief minister of Delhi. ताजेर कांयच उत्तर दिनासतना ईडी समन्स आफ्टर समन्स काडटा. सो बेसिकली द होल आयडिया इज टू इशू समन्स, रेड इज हावस, क्रिएट समथींग, अटॅच समथींग आनी मागीर सांगप की आमकां आतां एविडन्स कांय तरी मेळ्ळा आनी तो एविडन्स मेळ्ळा म्हणून आमी तुमकां आतां अरेस्ट करता. सो दीस इज नथींग बट द ग्रावंड वर्क टू इलिगली अरेस्ट हिम. बिकॉज आज आमचे जे नॅशनल कन्व्हेनर आनी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बाबा अरविंद केजरीवाल आसा तांचो भंय दिसपाक लागला भारतीय जनता पार्टीक. आज भारतांत म्हाका दिसता बीजेपी कोणाकच भिना जितली आम आदमी पार्टीक भिता आनी जितली तांकां भिता. सो ताका लागून एक इलिगल हातूंत भितर जशें तांणी आमच्या पयलींच्या लिडर्सांक व्हडल्या लिडर्सांक अरेस्ट केला तशेंच ते हांकां अरेस्ट करपाक सोदता. आनी द होल आयडिया इज टू क्रिएट ग्रावंड वर्क for arresting him, and that is how the summons are being issued. So it is something that has been answered by him. He has said, I will not appear unless you clarify what is the thing. If they want to take action as per law, they will take action as per law.